नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. भूमी अधिकारिणी बिलात मूळ गोंयकार कोण हाची कट ऑफ डेट 1980 च्या आदी वचपाची शक्यताय. राजकारण्यांक बिलाची जाल्ली घाई म्हूण गोंधळ. कायदो मंत्र्याची कबुली. पंचायतीचे आर्थिक हेर व्यवस्थापन व्यवहार जाग्यार घालपाचे काम चार्टर्ड अकाउंटंटाक मेळूं येता. पंचायतीची बॅलन्स शीट जाग्यार घालपाची जबाबदारी सीएनची समिती मेळ्ळी पंचायत मंत्र्याक. वेंचणूक आचारसंहिता तेंकता तसो कामाक नेट. मुख्यमंत्र्यान म्हत्वाच्या खात्यांची घेतली बसका. 19 डिसेंबर मेरेन फास्ट ट्रॅक तडीक लावपाच्या प्रकल्पांचो रिव्ह्यू. बीजेपीत आसा ते खूप जाले. आनीक इम्पोर्टेड फुडारी नाका. बीजेपीचो कोर ग्रुप वांगडी माविनाचो बाण. लोबो आलिनाचेर खंय कोत्र न्ही. खरे उलयल्ले वस्ता वरमार. तालिबानान घाली भारताचेर आयात निर्यात बंदी. भारताची अफगाणिस्तानाक निर्गत बंद. अफगाणी ड्राय फ्रुट्सांक उजो पेटपाची चिन्हां. भारतात 85% ड्राय फ्रुट्स इम्पोर्टेड. आदी ॲप टॅक्सी नाका जाल्ल्यो. मिटर सक्ती केल्ल्यान ॲप जाय जालो. 2 तोंडात चलची ना. मिटरांची अर्ज कोर्टाची. जाय जाल्यार कोर्टात वचात. टॅक्सीवाल्यांक जाप. आपाचे सरकार आयल्यार दिल्लीच्यो स्किमी गोंयांत. दिल्ली आता भ्रष्टाचार मुक्त. तोच पयसो वता लोकांक. दिल्लीचो समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम गोंयांत. सरकारा कडेन कला संस्कृतीक धोरण ना. कला अकादमीचेर कोटी कड्डितात. तियात्रिस्टांक पगार घालूंक जमना. भूमिपुत्र कलाकारांक स्कीम काडात. आधार दियात. विजयाचे बाण. आणि काँग्रेसीचो गोवा फॉरवर्डाक धपको. फातोड्ड्या ब्लॉकाचे काम सुरू. विजयान मागिल्ली युती. काँग्रेस म्हणटा कार्यकर्त्यांक दुखोवंक शकना. कामतीचे अर्दी प्रमाण खंय मिकी एक्टिव्ह. सुधारित भूमी अधिकारिणी बिलात मूळ गोंयकार कोण हाची कट ऑफ डेट 1980 च्या आदी वचपाची शक्यताय आसा. सद्याचे बिलात घुसपा गोंधळ आशिल्लो. राजकारण्यांक ह्याच अधिवेशनात बिल हाडपाक जाय आशिल्लें म्हूण गोंधळ जालो. ही गजाल कायदो मंत्री निलेश काब्रालान मान्य केल्या. सुधारित बिलाचेर काम चल्लां. घरच्या बांदकामांची कट ऑफ डेट गोंयकार कोण ह्या कट ऑफ तारखेक जोडटले. जाका लागून मूळ गोंयकारांकूच हाचो फायदो जातलो हें काब्रालान स्पश्ट केलां. तुमकां कितें दिसता 1980 ही कट ऑफ डेट आसची काय 1961? ना पळय म्हाका दिसता अशी 2 गोष्टी आहा. 1961 जे लोकांची घरां आशिल्ली आजू पासून थोड्यांची जावना. प्लस थोड्याचे जे फॅमिली वाडल्या न्ही. सी इफ यू गो टू सी 1980 वाय एम मेकिंग जनरल स्टेटमेंट 1980. बिफोर 1980 आमचे एग्रेरियन सोसायटी वॉज ऑलरेडी एक्झिस्टिंग. आणि मूळ गोंयकार बिफोर दॅट वे ऑल्सो हार्डली एनी देर विल बी नो मच पीपल कमिंग फ्रॉम आउटसाइड गोवा मायग्रेटेड लॉट इन गोवा. सी वेन पीपल स्टार्टेड गोईंग एंड आमचे गोंयकार भाव आणि भयण्यो जे ट्रेड चेंज करपाक लागले. जे आमचे पोदेर पाव पोदेर आशिल्ले दे फाउंड इट दॅट दे वॉन्टेड टू हॅव अ greener picture and they started migrating. That is done. Other people came and took their jobs. So till 1980, if you go to see, generally the population of Goa had almost you can say 99 people of origin Goans. So that discussion I told when we discussed as with Honorable CM, the idea was that so maybe it is 1980 or 70, but not after 1980. This is what I would say. How would people prove that they were houses built so many years back? So in this then it became a cut off date of 2 years सांगला तर 2019 cut off date म्हटल्या. But with documentation of that so that it becomes proper. Now तुम्ही म्हणता पळय that discussion also happened subsequently and
that discussion, I think, has to be streamlined a little more better Yeah. in the construction of the bill. There is no doubt about it. To be It will be streamlined. Even if it is defined, it will be defined with a Goan word. म्हणजे गोंयकार कोण हो डेफिनेशना भितर 61 भितर तेजो बापूय आसपाक जाय आसलो गोंयान जाल्लो हो तेजो 1917 गोंयान जावपाक जाय आशिल्लो तेजी भुरगीं अशें कितें तरी इट विल हॅपन आनी म्हाका दिसता with these contentious issues there will be a lot of other things also will be coming in that whole bill what I feel. तुम्ही म्हणता जेन्ना रिवाइज्ड बिल येतलें तेन्ना द कट ऑफ डेट ऑफ द कन्स्ट्रक्शन हॅज टू बी रेड विथ द कट ऑफ डेट ऑफ गोंयकार कोण. But it is not, see, I told you, I cannot blame the administrative staff at all, whether it is law department or whether it is revenue department or any other department. See, it is a political class which said that we want to introduce in this session, and that is how we worked on this. So, what you are saying, pandemic जे आसा and the sessions being curtailed, हेजे पयलीं जावं नाशिल्लें तर तुवें म्हाका सांगलें की फर्स्ट टायम अशें बिल जालां की वयरी वचना आनी सकयल वचना आनी ते कशें करता. I said I'll come back to you in 3-4 days. पंचायतीचे आर्थीक आणि हेर सगळे व्यवहार व्यवस्थापन जाग्यार घालपाचें काम ह्या फुडें चार्टर्ड अकाउंटंटाक मेळपाक शकता. पंचायतींचे बॅलन्स शीट केल्लें नासता, डबल एंट्री सिस्टम चालीक लायिल्ली ना. बॅलन्स शीट जाग्यार घाल्यार प्रकल्पां खातीर रिणूय घेवंक मेळटा म्हूण चार्टर्ड अकाउंटंट सांगतात. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंटांची समिती बेरेस्तारा पंचायत मंत्री माविनाक मेळ्ळी. चार्टर्ड अकाउंटंटांच्या आधारान पंचायतींनी आर्थीक सुदार हाडपाचें उतर सरकारान फाटल्या बजेटान दिल्लें. ताचेर इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाचे समितीची बेरेस्तारा पंचायत मंत्री माविना बरोबर बसकाई जाली. बेसिकली आतां आमचे जेन्ना आमी अकाउंटिंग करता आमचे एक बॅलन्स शीट म्हूण आसता. तातूंत आमकां कितें कळटा की आमचे एसेट कितले आसात आनी आमी लायबिलिटी कितल्यो आसा आमच्यो, म्हळ्यार आमी देणी कितली आहा लोकांक. आज पंचायती कडेन ही सिस्टम ना. पंचायत पयशे आयले की आपले म्हणटा आनी पयशे गेले की खर्च म्हणटा. सो आमी तांकां सांगता की जे सेंट्रल गव्हर्मेंटान ऑलरेडी मानून घेतल्या डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ती तुमी फॉलो करा. तातूंतल्यान आमकां कितलो हावस टॅक्स कलेक्ट करपाचो, कोण कोणाक हावस टॅक्स कलेक्ट करपाचो तो आमचे कडेन लिस्ट आसतले. आमी खुबशे डेव्हलपमेंट करता गांवा भितर, पण ते एसेट त्याचे डिटेल्स आमचे कडेन सारक्यो आसना, ते बॅलन्स शिटां येनात. ताका लागून आमचे ताचो एसेटाचेर कंट्रोल कमी जाता. सो आमी सांगता की जी सेंट्रल गव्हर्मेंटान जी मान्य करून घेतल्या सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम ती तुमी फॉलो करा. तातूंतल्यान एक बरो कंट्रोल तुमच्या एसेटाचेर आनी तुमची देणी घेणी आसा ताचेर मेळटलो आनी पंचायतीचो विकास जातलो. बॅलन्स शीट आज ना म्हणटकीर खंयच्याच बँकेक गेल्यार तांकां लोन मेळपाना. ते म्हणजे पयलीं म्हणटा तुवें बॅलन्स शीट हाड, तांचे कडेन कांयच ना. आपल्याला एसेट कितले, तांकां लायबिलिटी कितल्यो ह्यो त्या पंचायतीक खबर ना. सो नाल्यार तांचे कडेन स्टेटमेंट ना, ऑडिट जाल्लो आसा जाका एसेट लायबिलिटी दिसतात. सो फाल्यां जर ताणें तो स्टेटमेंट तयार केलो, बॅलन्स शीट तयार केली जाल्यार पंचायत आपल्याला स्वताचो ग्रांट रिसीव करून परत बँके कडेन वचून लोन घेवन तो पयसो वेवस्थीत तरेन खर्च करून गांवचो विकास होवंक शकता. सो वी आर टॉकिंग ऑफ मोर डिटेल्ड कंट्रोल ऑन अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग. What happens as far as accounting is concerned, presently accounting is not on the world recognized double entry accounting system. So if the accounts are made on this world recognized system, then there will be better financial control over the functioning of these panchayats. And once the financial control comes, you understand exactly what are the arrears, who are those persons from whom it is to be recovered, what is the property of those panchayats, have control on those properties, exploit those properties maybe for the betterment of the public, give them on rent, garner more resources. So all these aspects can be brought to the notice of the panchayats, which can be implemented by them. माविन म्हणटा पंचायती भितर आर्थीक शिस्त येतली. Ultimately, when we call them local self-governing bodies, they should also learn in the long run to stand on their own feet. So that is what the Institute of Chartered Accountants Western Region has promised. They said that we will see that this ultimately happens, and we are ready to collaborate. As you know, GPART is an agency which trains all the sarpanchis and other people in the panchayat areas. So they will be training. But panchayat panchayat will agree to take their help. See, all over India, that's already the practice being followed. Even in Maharashtra, all the panchayats have started to follow that. Only we are lagging behind. So ultimately we have to adopt. So file move already file move. Long back the file has moved. Only it has to be implemented now. GPART will have to work out a schedule. In fact, I told them that I am going to call a joint meeting of GPART, of the
Director Panchayat, my directorate, as well as representatives of the chartered accountant and work out some schedule. But you want to implement it as soon as possible. Yes, obviously. Because it is also a reform. We have to move with the times and see that things are done properly. You should realize one thing. Ultimately, today what is happening, even house tax सुद्धा collection जायना. कितले means overdues असतात. By adopting a proper accounting system, automatically even such things will fall in place. They will be forced to collect the amount. With this panchayat, self-sustaining Yes, that is what they have explained to me, this chartered accountant. They have done it in bigger states like Maharashtra, where they have shown them how they can raise their income at the local self-governing level. So they say we will also be happy to do it in Goa. प्रुंडा खातीर लौकीक शिलकार आणि शिरीष कुंकळीकर. वेंचणूक आचारसंहिता तेंकता तसो कामाक नेट. मुख्यमंत्र्यान महत्वाच्या खात्यांच्या सचिव आणि अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. 19 डिसेंबर मेरेन पुराय करपाच्या प्रकल्पांचो रिव्ह्यू घेतलो. स्वयंपूर्ण गोवा प्रगतीचो रिव्ह्यू घेतला. खंयची कामां फास्ट ट्रॅक करप ताचेर खंय चर्चा जाल्या. टार्गेट थारावन अर्थसंकल्पीय भाशणांतल्यो गजाली फास्ट ट्रॅक करप चल्ला म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. सर, ते IAS ऑफिसराची आज मीटिंग जाली न्ही तुमची? ऑल डिपार्टमेंट हेच रुटीन म्हणजे हांव फॉलोअप घेवपा खातीर सदांच IAS जे सेक्रेटरीज आसा तांच्या खातीर मिटींग घेत आसता. मंथली एकदा रिव्ह्यू मिटींग आसता म्हाजी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे कशा पद्दतीन काम सुरू आसा. आमकां बिफोर 19 डिसेंबर खंयचे प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक जाय, खंयचो प्रोग्राम फुडें व्हरपाक जाय, कितले फास्ट ट्रॅक करपाक जाय, ताच्या खातीरची रुटीन मिटींग आशिल्ली. आनी त्या निमित्तान स्वयंपूर्ण गोंयच्या प्रोग्रामाचो रिव्ह्यू घेवप, गोवा प्रगतीचो रिव्ह्यू घेवप, हाज्या खातीर रुटीनली त्याच बरोबर म्हज्या बजेट स्पिचींतल्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो फास्ट ट्रॅक करपाक जाय ताच्या खातीर सुरू आशिल्ल्यो. कितें न्यू डायरेक्शन्स इश्यू केले? सगळें जातलें ऑन टायम. टार्गेट दवरला पळय इतकें काम जें आसा हें बेगिनात बेगीन कंप्लीट करपाचो सरकारचो प्रयत्न आसा. ॲप जाय जाल्यार बाकीच्या राज्यांनी चलता तशें ओला उबर हाडया. गोंयकारांच्योच टॅक्सी चलतल्यो म्हूण माविनाची जाप. टॅक्सीवाल्यांक खंय चुकीच्या मार्गार पावयल्यात. पयलीं ॲप टॅक्सीक विरोध. मिटर सक्ती करतकूच आतां ॲप जाय जाला. मिटरांची अर्द कोर्टाची. बदलूंक जाय जाल्यार खंय टॅक्सीवाल्यांनी कोर्टात वचचें. टॅक्सी ॲप घातल्या मिटर घालपाची गरज ना अशें. See, when we said go with the app, they said they will never accept the app. Understood, no? Then digital meter is also a type of digitization, and I have already told NIC that it should be like a app service in due course of time. They will be adding that particular feature to their functioning in due course of time. They are already working on it. 32 crore रुपीज वाचयता म्हणून तुमचे अगर मीटर घालत जाल्यार ना ॲप ॲप्लिकेशन घालतात पळय हे जेन्ना आमी ॲप घाल म्हूण लागलोले तेणी दुसरेच ते सांगताले आनी आतां सांगता ॲप घाल म्हूण. म्हाजी दुसरी एक म्हणणी आहा तशें जाल्यार लेट अस मेक इट फ्री मार्केट लायक इन अदर स्टेट्स न्हू. सगळे ॲप बेस्ड सर्विसीस येवन ती मरे तशें आहा जाल्यार ओला उबर ते कित्याक ओपोज करतात. दे आर ऑल्सो ॲप बेस्ड. आवर पीपल ओनली वील जॉइन. दे वील नॉट गेट टॅक्सीज फ्रॉम दिल्ली एंड फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता एंड फ्रॉम चेन्नई एंड फ्रॉम बेंगलोर. आमचेच लोक तांकां जॉइन जातले न्हू. तशें आहा जाल्यार बाकीच्या सगळ्यांक येवन दी. तांकां सारको क्लियर स्टँड घेवन दी. दे आर कन्फ्युज्ड. ते नको ते एक फाल्स रस्त्यार गेला. कशें स्थिर रस्त्यार येवपाक तांकां अजुनूय कळना आनी तांकां लोक मिसगायड करपी आहा. ॲपाचेर कोर्टान सॅटिस्फॅक्टरी रिप्लाय करपाक जाता. ॲप घालता डिजिटल मिटर नाका कोर्ट मान्य करून घेतलो. आतां ऐक आतां आमी जे केला न्ही ते आमी कोर्टाचे आदेश प्रमाण केला. हांव म्हाका जाय जाल्यार तुका कांय बदल हाडपाक शकना. तांकां कोर्टा वच म्हूण सांग आनी सांग म्हूण सांग आमी ॲप बेस्ड सर्विसीस करता आमी ॲप हाडटा. लेट देम गो टू कोर्ट. दे ऑलरेडी गॉन 3 टायम. लेट देम गो फॉर द 4th टायम नाव. एट सोर्स तांकां मिटर फूल फ्री दिवपाचो टॅक्सीवाल्यांक पॉसिबल आहा. See, every situation is dynamic. Understood ni? We have always reached out to them. Understood ni? So we are watching the situation. पण सिच्युएशन सध्या आसा त्या परिस्थितीन बऱ्या प्रमाणात लोक मिटर घालपा लागला. आता बऱ्या प्रमाणात जेन्ना लोक मिटर घालता आमी तांकां पनिशमेंट दिवपाचे पण शिस्तान
आनी कोण रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करता तांकां बीजेपीत आसा तेच फुडारी चड जाल्यात. आनीक इम्पोर्टेड फुडारी नाका म्हूण बीजेपीचो कोर वांगडी माविन सांगता. हय फाटले काल बाय एकानी एक म्हणला की कितलेच फॉर्मर सीएम बीएम तुमकां जॉयन जावंक शकता बा म्हणून एक चर्चा चल्लेली काल. काँग्रेसाचे लिडर्स जे फॉर्मर सीएम बीएम आहा पळय ते तुमकां जॉयन जावंक शकता बा म्हणून. आतां लायनीन खूब जाण उबे आहा सांगपाचें म्हणल्यार आमकांच आनी नाका आनी कन्फ्युजन जावपा आहा तांकांच जागो ना आनी तांकां खंय बसयतले ही परिस्थिती जाला. आलिना जावं मायकल आपले कोणाच कडेन वायटपण ना. खरें उलयल्ले खंय वरमार बसता. ना 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 वाजोवपाचो प्रश्नूच येयना. जेन्ना सोत आसता थोड्यांक ते कोडू लागता. कोडू लागले काय कितें तरी रिएक्शन जाताच. कोडू लागले काय हांव सोत उलयता ना. तुमी स्वत उलयता लिना फोट उलयता ना म्हाजें इतलेंच म्हणप आनी फुडलें काय म्हणप. मोबीन कुट्टायन काम करता. हांव आख्ख्या गोंयान काम करता. आय एम अ मिनिस्टर फॉर एंटायर गोवा नॉट ओन्ली फॉर दाबोली. मोबीन इज इंटरफियरिंग इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. There is no question of interference when I am a minister for entire Goa. Movin doesn't want Alina there. Huh? Movin doesn't want Alina there. The party is the supreme authority. I am no authority. एक प्रोजेक्ट तरी दाखव म्हणतात करून Alina. असं झालं तुम्ही केला. That is laughable. म्हणतात ते तुझ्या आणि मायकलाच्या भितर डिफरन्सीस काबार झाले उरले अजूनही. तुम्ही ताका माझे कोणाकडे काय ना डिफरन्सेस ते ताका कचरो सांबाळ म्हटलेलो न्हू म्हणून. माझे डिफरन्सेस काय कोणाकडेच काय ना आणि हांव कितें उलयलां तें सोत उलयलां इतलेंच. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी शिरीष कुंकळेकार. तालिबानाची भारता कडेन आयात निर्यातीचेर बंदी. तालिबानाच्या कब्ज्या उपरांत अफगाणिस्तानांतल्यान भारतांत येवपी ड्राय फ्रुट्स म्हारग जावपाची शक्यताय. भारत अफगाणिस्तानाक चडशी साखर, फार्मास्युटिकल, च्या आनी कॉफी पावडर, मसाले अश्यो गजाली निर्यात करता. अफगाणिस्तानांतल्यान चडशे ड्राय फ्रुट्स आनी कांदे आयात जातात. भारतात 85% ड्राय फ्रुट्स इम्पोर्ट्स. आप आंदोलनांतल्यान जाल्लो पक्ष सामान्यांच्यो गरजो समजुपी. गोंयांत सरकार आयल्यार दिल्ली सारक्यो सुविधा सवलती गोंयांत हाडटले म्हूण दिल्लीचो समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम गोंयांत आयिल्ले कडेन उलयलो. दिल्लीत भ्रष्टाचार ना करून त्या पयशांनीच खंय लोकांक सवलती उब्यो केल्यात. गोंयकारांक खंय आपाचो दिल्ली मॉडेल आवडटा. आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने राजनीति बदलने का संकल्प करके और आंदोलन से निकल के आम आदमी पार्टी आई और जिसने वास्तव में जो आम आदमी के ज़रूरी मुद्दे होते हैं, किसी भी गरीब से गरीब के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन सरकारी खर्चे पे मिलना चाहिए, सरकारी खर्चे पे क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिलना चाहिए. तो ये जो शुरुआत हुई है और सस्ती बिजली, सस्ता पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसने दिल्ली के अंदर लोगों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आया है. और जो करप्शन है, करप्शन पे दिल्ली में लगाम लगा दी है. करप्शन से जो पैसा बच रहा है, करप्शन को ख़त्म करने से जो पैसा दिल्ली के अंदर बच रहा है, उसी पैसे से लोगों को मुफ्त में दवाइयाँ मिल रही हैं, सारे टेस्ट फ्री हो रहे हैं, सारे इलाज फ्री हो रहे हैं. उसी से लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री है, 200 से ऊपर 400 यूनिट तक हाफ है. तो ये जो बदलाव की राजनीति दिल्ली से शुरू हुई है, उस गुड गवर्नेंस को के उस दिल्ली के मॉडल को, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के काम करने के उस मॉडल को आज पूरे देश को ज़रूरत है. और मैं समझता हूँ कई राज्यों में बड़ी मात्रा में लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित होकर जुड़ रहे हैं. उसी कड़ी में पिछले दिनों महादेव जी जुड़े और आज उपेंद्र जी यहाँ जुड़े हैं. तो मुझे लगता है गोवा की जनता भी आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है, उसकी नीतियों को पसंद कर रही है, अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मॉडल को, जो काम का मॉडल है, उसको पसंद कर रही है. और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आने से, आप सबके सहयोग से हम गोवा में इस बार निश्चित तौर पर परिवर्तन करने में कामयाब होंगे. और जिस तरह की सुविधाएं दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी की सरकार ने दी हैं, उसी तरह की योजनाएं, उसी तरह की आम जनता के लाभ की योजनाएं यहाँ गोवा में भी हम लोग लागू कर पाएंगे और गोवा के लोगों को निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा. दिल्ली के अंदर योजनाएं समाज कल्याण विभाग के द्वारा या महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चल रही हैं, उसी तरह की स्कीम्स यहाँ गोवा में भी चलेंगी. जैसे वहाँ विडो पेंशन 2,500 रुपया पूरे देश में सबसे ज़्यादा है. सीनियर सिटीजन पेंशन 70 साल से ऊपर के व्यक्ति की 2,500 रुपया और 60 साल से 69 साल तक की 2,000 रुपया. डिसेबिलिटी पेंशन, विकलांगता पेंशन बोलते हैं जिसको, वो भी 2,500 रुपया है. कुष्ठ रोगियों की पेंशन 3,000 रुपया. तो एक तरफ पेंशन है और दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन के लिए रिक्रिएशन क्लब है. बच्चियों के लिए आप देखेंगे वहाँ पे लाडली योजना है, जिसमें एक अच्छा खासा पैसा बच्चों को मिलता है और वो बाद में अपनी हायर एजुकेशन में उनको काम आता है. वहाँ हमने
जो बच्चे 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए सिविल सर्विसेज की कोचिंग, इंजीनियरिंग की कोचिंग, मेडिकल की कोचिंग, जुडिशरी की कोचिंग, बैंकिंग की, रेलवे की, तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की कोचिंग दिल्ली के जाने माने 46 इंस्टीट्यूट से सरकारी खर्चे पर हम 15,000 बच्चों को कोचिंग करा रहे हैं और साथ ही हर बच्चे को 2,500 रुपये महीना उसको खर्च के लिए स्टाइपेंड दे रहे हैं। तियात्रिस्तांक पगार घालपाक जायना, मात कला अकादमीचेर सरकार कोट्यांनी कड्डिता। विजय सरदेसाय आपल्या बोल्सांतल्यान कलाकारांक पगार दितलो। कला अकादमी खंय भूमिपुत्रांक खातीर कला संस्कृती मंत्र्याचेर विजयाचे बाण। सरकारा कडेन कला सांस्कृतीक धोरणूय ना। सरकारान स्कीम काडून कलाकारांक आदार करचो म्हूण विजयाची मागणी। गोंयांत जर गोंयचे कलाकार जर गोंय सोडून गेले जाल्यार ही तूं कला अकादमीची तूं 49 कोटी मोडून रिनोवेट करता, ते कला अकादमी दाखयतलो कितें तूं? काय भूमिपुत्रा खातीर नवे तियात्रां करतलो, ते येवन करतले, सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दितले। तियात्रिस्ट म्हळ्यार तशें पळोवपाक गेले जाल्यार सेल्फ हेल्प ग्रुपा भशेनूच ते एक एनवायरमेंट तयार करतात सगळ्यां खातीर आनी सगळे तागेर जगतात। सो तांकांय बी ते भशेन ट्रीट करपाची गरज आहा आनी हे जर तियात्रिस्टांक हे दिवंक शकना जाल्यार ते 10,000 नोकऱ्यो सांगल्यो ते खंयचे दितले? म्हाका दिसता ताजेर तियात्र जमून येवपाचें ना, ताजो तांकां भंय दिसता। ही आर्ट एंड कल्चर पॉलिसी जर आयली ना जाल्यार गोंयांत गोंयचे कल्चर आनी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ थिएटरिस्ट हे जावचेंच ना। सॅलरी कितें दिता म्हणटा, हाऊ मेनी पीपल हॅव यू आयडेंटिफायड? The point is, there are not many Fatorda, but whatever I get as an MLA, I will give it to them. Now we will identify. There are not. संस्कृतायेन आमचे कलेक एक बरे दीस येतले, अच्छे दिन सांगपी सरकारान हाजेर कितें तरी करूंक जाय। दर एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो कॅन्डिडेट आहा आमचो ताणें सपोर्ट करचें। सरकारा कडेन आमचो डिमांड उरतलो की सरकारान तांकां इमिजिएटली एक रिलीफ दिवची। रवींद्र भवनाचो चेअरमॅनान चिंतपाक जाय कला आनी संस्कृतीचें, तियात्रिस्टांच्या नाटककारांचें। तो म्हणटा आपूण हें करतलो म्हणून, रस्त्यार खड्डे पडले ते रिपेर करतलो। हांव तुका सामको कॉन्फिडेंटली सांगूंक शकता, मिनिमम खड्डे गोंयांत आसत जाल्यार फातोर्डा आसतले मिनिमम। जीएमसी कडेन आशिल्लो सबवे परत मिडिया रिपोर्टात। सबवे सारको ना, थंय बेकायदेशीर कामां जातात, उदक भरता, रस्ते पेड्ड्यार ते पेड्ड्यार, कितलेशेच एक्सिडंट थंय जातात। लोकांच्या मरणाची वाट पळयता काय सरकार कुड्डो जाला काय म्हूण त्या सबवेंतल्यान दिसाक 2-3 खेप यो वच करपी प्रवासी सांगता। डेली मेडिकलान येता व्हरपाक आनी ह्या सबवेन हांव डेली अप एंड डावन आसता, म्हणजे दिसाक 3-4 फावटी जाता। पण ह्या सबवेची परिस्थिती अशी जालेली आहा, 2-3 जाण पडले पूण तेजेर कोणेच एक्शन घेवंक ना। आमदार हांवें लोकल MLAक सांगलें हांवें पर्सनली वचोन की हिंगासर आमकां खूब त्रास जाता, लोक पडलेले आहा। पण ताणें कितें सांगलें, GITCCन हितूंतल्यान जाता तें काम, पूण सद्या आपूण करून घेता म्हणटलें। पूण हेजेर कांयच कमेंट्स करूंक ना ताणें। आनी हेजेर इतले दीस जाले, आयज 2 आठवडे जाले म्हाका हे उलोवन ताणें, पूण आजून तेजेर खंयचोच हे एक्शन जावंक ना आनी कोणाचेर हेजेर हे करूंक ना ताणें, रिएक्शन करूंक ना। कित्याक लोकांनी मरतले तेन्ना करतले काय अशें म्हाका दिसता। हे दोळे उगडचे सरकारान आनी हे कितें तें बेगीनच्या बेगीन जावचें, कित्याक लोक मरसर रावचो न्हू। कित्याक इतले पावसान इतलें उदक भरता, धपराय इतले, पूण कोण कोणाचें एक्शन घेयना। दोळे
सरकारान दोळे धापलेले आहा, कुड्डो जाल्लो आहा अशें दिसता म्हाका. कित्याक हें म्हाका फुडें कितें जाय तें हांव कांयच सांगूंक शकना. विस्वासू आर्थीक संस्थां बरोबरूच काम करात, बेठेच ऑफरी पळोवन भुलो नाकात म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां. दीनदयाळ मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे दीनदयाळ सुपर मार्केटाचे उक्तावणाक तो उलयलो. दीनदयाळ सोसायटी खंय विश्वासू, खुद्द मुख्यमंत्री खंय ताचेर संचालक आसा. गरजेच्यो वस्तू सामान कमी दरांत दिवपाचें सोसायटीचें उतर. ल्हानशें झाड आनी तेन्ना तरी 1990 दिसान लायिल्लें त्या खूब व्हड जाता आसतना आमी पळयता. हांव तशें ह्या संस्थे कडेन 1998च्यान लागीं म्हणजे म्हाका एकावन्न वर्सां 1998 जो संस्थे कडेन ओपन केला सेल घेतला 1998 एस्टाब्लीश जाल्या उपरांत 2 वर्सांनी आनी ताज्या उपरांत म्हाका सांगपाक खूब खोस भोगता. मध्या काळात डायरेक्टर म्हणून ह्या सोसायटीचेर काम केलें आनी आतां ट्रस्टांत डायरेक्टर म्हणून आसा. इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर मी. म्हाका खूब अभिमानाची गजाल आसा की सगळेच गोंयकारांनी सुद्दां आपूण एखाद्या बँके कडेन एखाद्या सोसायटी कडेन वेवहार करता आसतना ती पळोवची की ती कितल्या कॅलिबरची आसा ती तिजी सरकारा कडेन बी तिजी रजिस्ट्रेशन आसा काय ना. अजूनय बी नवीन नवीन इन्स्टिट्यूशन येता, सरकाराचे परमिशन घेनासतना बी आपले ऑफिस ओपन करता, सरकारा कडेन कांयच संबंद ना. व्हडलो बोर्ड लायलो काय ना, लोकूय कन्फ्यूज जाता. आमी गोल्डाचेर लोन दिता, आमी एका वरान लोन दिता. म्हाका खबर आसा कितलेशाच जाणांच्यो कंप्लेन्स आयज गव्हर्मेंटा कडेन येता, पुलिशे कडेन येता. ते सरळ म्हणजे आमी एका वरान लोन दिता म्हणटा 10,000 रुपया लोन दिता आनी परत 25,000 ते 30,000 रुपया 1 लाख रुपया परत तेज्यान काडपाक पळयता. ताज्यो वेगवेगळ्यो म्हणजे सोशल मिडियाचो वापर करता, वेगवेगळ्या पद्दतीचे वापर करता. त्या खातीर सगळ्या गोंयकारांनी म्हणजे इतले अलर्ट रावपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता निश्चितच रित्या म्हणजे आमी जेन्ना डिजिटल युगाचो बऱ्या कामाक उपयोग आसा पळय न्ही, तितको जे क्रूक मायंडेड लोक आसा तो डिजिटल युगाचो वायट कामाकूय बी उपयोग करपाक शकता. म्हणून आयच्या ह्या दीनदयाळ सुपर मार्केटाच्या उद्घाटनाच्या निमित्तान कॉपरेटिव्हाचेर उलोवपाची म्हाका संद मेळ्ळी. म्हणून हांव समेस्त गोंयकारांक सांगपाक सोदतां की आमी ट्रस्ट वर्दी सोसायटीज आसा हांचेर आमी विश्वास दवरचो. दीनदयाळ तकिला सोसायटीचेर आमी विश्वास दवरचो आनी तांच्याच कडेन आपले वेव्हार करचे. हे ज्यो भुलभुलैया कोण जे गोंयांत आयिल्ले आसता आपल्या लोकां कडेन वेव्हार करचो न्ही आनी वेव्हार करता आसतना आपूण एकदां खातरजमा करून घेवची. निश्चितच आमी केल्ले नवीन अमेंडमेंट, सहकारांतले नवीन कायदे हे सगळ्या गोंयकारांक आनी सहकार क्षेत्रांत पुरेपूर फायदेशीर आसा हे हांव ठामपणे सांगता. म्हाका दिसता की आयच्या ह्या उदाहरणा नंतर दीनदयाळ संस्थेक दिवचो आनी दिवच्या परिसरांत जे ग्राहक जे आसा ह्या ग्राहकांक एक बऱ्यापैकी एक सुवर्ण संधी आयज दिल्लेली आसा. स्वस्त माल योग्य माल ह्या विचारांतून ह्या सुपर मार्केटाची स्थापना जाल्लेली आसा. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. गोंयांत फक्त 40 मतदारसंघ. बारीक सारीक पक्षांचे घेवन बसप शक्य ना.
युतीचो प्रश्नूच येना। हे फावट फक्त काँग्रेस आड बीजेपी, बाकीच्यांचे खंय कोत ना। काँग्रेसीत गेल्ल्या मिकीन फातोड्ड्या काम सुरू केला। मिकी म्हणटा दिगंबर कामतीन जबाबदारी दिल्या तशें संघटनेचे काम करता। युतीन खंय कार्यकर्ते दुखावतात, विजयाक खंय वयल्यान युतीचे उतर दिला। आमी समजूंक जाय जेन्ना आमी वेन वी टॉक अबाउट अलायन्स आमचे फातोड्डा मतदार सांगले पडटा दुसरे मतदार काँग्रेसाचें ऑर्गनायझेशन आहा, काँग्रेसाचे ब्लॉक आहा, ओके। आनी जेन्ना दुसरो पक्ष एक अलायन्स मागता आनी अलायन्स जर केले जो कार्यकर्ते आसा जावं ब्लॉक आहा काँग्रेसाचो ते डिमोरलायज जाता। ऑब्वियसली दे आर डिमोरलायज बट वी बीन वर्किंग तेंचें म्हणणें आमचें वी बीन वर्किंग सो लॉंग वी बीन देयर इन डॅकेड इन द पार्टी आनी एकाच अलायन्स जाता आनीक दुसऱ्याक सीट दिता। सो तांकां फुडें कार्याय करूंक मेळना। जो जे सीट कोणाक दिला ते मागीर ओपोज करता, अरे तुमी आमकां सीट दिला आनी तुमी काँग्रेसाचे कार्यकर्ते कशें हें फंक्शन करता। तिकेटीचेर दावो करतलो काय विचारल्यार मिकीची ही जाप। एकठांय रावपाक आमी फुडें चिंतया। आय कन्विन्स देम, दे गॉट कन्विन्स्ड एंड दे आर व्हेरी हॅपी मी टू बी विथ देम। आनीक आयज तेमी डिसिजन केला बाबा वी युनायटेडली वर्क फॉर दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी and get right people on board of Congress. That's it. I can only see Congress going against BJP. That's it. 1-1. I don't see anybody else. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील। फायनल इयराचे भुरग्यांकूच ऑफलायन क्लासी सुरू करच्यो, तेय 100% वॅक्सिन जाल्या उपरांत। टिचींग नॉन टिचींग स्टाफा प्रमाण भुरग्यांच्या 2 डोसा मदलो वेळ कमी करचो, भौशीक सुवातींनी CCTV कॅमेरा लावचे, NSUIच्यो मागण्यो। कॉलेजींनी व्हॅक्सिनेशन कॅम्प घेवंक सांगून खंय म्हयनो मायज जालो, सरकाराची कांयच हालचाल दिसना। तांच्यांनी एक सर्क्युलर काडलेलो डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशनान सेइंग दॅट स्टेट गव्हर्नमेंट इज प्लॅनिंग टू स्टार्ट फिजिकल क्लासेस आनी तेन्ना इन जुलाय NSUI गोवा हॅड कंडेम दीस सेइंग दॅट बिफोर वॅक्सिनेशन द फिजिकल क्लासेस शूड नॉट बी स्टार्टेड आनी आमच्यानी तांकां सांगलेलें की स्पेशल वॅक्सिनेशन कॅम्प ऑर्गनायज करतो गव्हर्नमेंटान दर एक कॉलेजींनी कॅम्पसांनी सो दॅट स्टुडंट गेट वॅक्सिनेटेड देन गव्हर्नमेंट कॅन थिंक ऑफ फिजिकल क्लासेस। पूण सिन्स 1 मंथ म्हाका खबर ना डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन केला काय ना बिकॉज कॉलेजींनी अजून वॅक्सिनेशन कॅम्प चालू जावंक ना आनी ऑर्गनायजूय करूंक ना। सो आमी विचारूंक सोदता ऑन वॉट बेसीस डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन हॅज रिमूव्ड दी नोटिफिकेशन आनी पयर CMान एक स्टेटमेंट काडला बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द कॉलेज classes in physical mode because they are 18+. That means 18+ आल्यार ते वॅक्सिनेट जाला की ना ते CMाक खबर ना बिकॉज CMान आसूं डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन आसूं तांच्यांनी एक सर्वेच करूंक ना। देर शूड बी सर्वे फ्रॉम ईच कॉलेजीस एंड वन्स 100% वॅक्सिनेशन ऑफ द स्टुडंट्स इज डन तेन्ना तुमच्यांनी फिजिकल क्लासीस स्टार्ट करची। एंड इन द मंथ ऑफ जुलाय जेन्ना CMान म्हटलेलें की गव्हर्नमेंट इज प्लॅनिंग टू स्टार्ट फिजिकल क्लासीस आफ्टर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स आर वॅक्सिनेटेड तेन्ना तांच्यांनी डिमांड केल्लो की वाय ओनली टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑल्सो स्टुडंट्स शूड बी वॅक्सिनेटेड आनी तेन्ना CMान म्हटलेलें स्टेटमेंट दिल्लो ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस CMान म्हटलेलें की ही हॅज रिटन अ लेटर टू द सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ डिमांडिंग दॅट रिक्वेस्टिंग दॅट टू रिड्यूस द गॅप बिटवीन डोसेस टू 30 days फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। सो आमी आयज डिमांड करता वाय ओनली टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इट शूड बी एप्लिकेबल ऑल्सो टू कॉलेज स्टुडंट्स बिकॉज कॉलेज स्टुडंट्स आर 18+. तांचे सुद्धा गॅप जे आहा बिटवीन द डोसेस शूड बी रिड्यूस टू 30 days so that students get fully vaccinated because the only hope from this COVID is vaccination. Last academic year students were scared because of COVID-19 but this academic year students are scared because of COVID-19 as well as because of their safety. Are students safe from this scenario in Goa? As a voice of students, NSUI Goa demands that vaccination camp should be organized in each campus. The gap between the 2 doses for students should be reduced to 30 days so that students get vaccinated, fully vaccinated. For the safety of the students, government CCTV camera install करतो दर एक बस स्टॉपार, बस स्टँडार, public places for the safety of the students and especially the girls. And action of plan through home department त्याने किती तयार करतो आणि only final year offline classes begin करची with a hybrid mode.
सावंत सरकारान फ्री उदकाची घोषणा केल्ल्यान गोवा फॉरवर्ड खंय आबूज जावन कांयचे काय घोषणा करीत सुटल्यात. गोंयांत आदी सावन मुळावें शिक्षण फ्री. बीजेपीन उच्च दर्जाच्यो सुविधा शिक्षणांत हाडल्यात. दीनदयाळ हेल्थ विम्याचो लोकांक मोठो आदार. इतले आसतना गोवा फॉरवर्ड खंयचे फ्री शिक्षण फ्री हेल्थ सुविधांचे बाण मारता काय म्हूण प्रश्न. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे किरण कांदोळकर हेणी हवेन एक बाण मारलो. तेणी सांगलें की ते सत्तेन जाल्यार थंय फ्री एज्युकेशन आनी फ्री हेल्थ सर्विसीस दिता. म्हाका दिसता सगळ्यान पयलीं तेंच्यांनी न्हिदेंतल्यान उठप गरजेचें आसा. कारण आयज सगळे गोंय जाणात की गोंयांत एज्युकेशन बेसीक एज्युकेशन हे फ्रीच आसा. ते भायर हायर एज्युकेशनाक लागूनय आमच्या सरकारान भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान बर्सरी सारकी स्कीम जी ट्युशन फीज परत दिता. भुरग्यांचे कावन्सिलिंगा पासून आतां सुरू केल्ले भुरग्यां खातीर कोडिंग एंड रोबोटिक्साचो विशय आसुनी हे सगळें भारतीय जनता पक्षाच्याच सरकारांनी सुरू केला. हेल्थ केअर फेसिलिटीज थंय फ्री दितले. आयज दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजना हेच्या सारकी स्कीम आख्ख्या गोंयांत हेल्थ केअर फेसिलिटीज दिता. प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी ऑलमोस्ट 37 प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी आमी फ्री ट्रिटमेंट घेवंक शकता. गोंयांत एज वेल एज गोंया भायर केरी सारक्या हॉस्पिटलांत सुद्दां भितून एम्बेडेड आसा. ह्या सगळ्या गोष्टीन गोवा फॉरवर्ड पार्टी सारके म्हणजे जे फोर्ट फोटींग आनी फोटींगपणा खातीर फेमस आसात तेंच्यांनी तरी नाका जाल्ले बाण शिकून येवचे. बोडेरांची पार्टी ती. जशें अलीच्या कालावधीन मुख्यमंत्र्यान सांगलें की 16,000 लिटर्स हे उदक फ्री उपलब्ध आसतलें म्हणून. म्हणजे अर्थातच एट एन एवरेज 500 लिटर पर डे. आनी हे जे प्रायमरी वॉन्ट आसा ते फ्री उपलब्ध करता म्हणून कदाचित तेच्या विचारांचे चाळाव जाला आसतलें. ह्यो सगळ्यो सुविधा आसतना सुद्दां खंय तरी आपल्या विचाराचे एक कमतरता दाखोवप म्हणून म्हाका दिसता गोवा फॉरवर्डान की तेंचे जे इतर वांगडी सुद्दां हे शिक्षणीक धोरणा कडेन शिक्षणीक संस्था कडेन खंय कनेक्टेड ना हे पळोवन चुकलेलें आसा. दिव्यांग व्यक्ती खातीर युनिक दिव्यांगत्व ID दिवपाचें काम मुखेल वेंचणूक अधिकारी आनी समाज कल्याण खात्यान सुरू केला. म्हापशा आनी मडगांवां अशे 2 कॅम्प जाले. ही ID खंय तांकां पोस्टल बॅलट वा सरकारी स्किमीचो लाव घेवपाक उपेगी पडटली. थोडे आमी आयडेंटिफायड केले की तेंचे कडेन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ना. सो विथ द BLOs वी हॅव आयडेंटिफायड दीस पीपल एंड टुडे वी हॅव हेल्ड अ कॅम्प. मॅक्झिमम ऑर्थो मागीर डेफ एंड डम आनीक हे आसा पळय आमचे दोळ्याचे जेंकां डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ना तेंकां आमी स्पेशल कॅम्प घडोवन हाडला. आनीक ऑस्पिशियो हॉस्पिटल डॉक्टर दिपा आमकां हेल्प करता. तेंकां जे फिजिकली हँडिकॅप्ड आसा तेंकां सर्टिफिकेट आसता न्ही. तेंकां सर्टिफिकेट आसता की थोड्यांनी आमी सर्टिफिकेट घेतली ना सो तेंकां ती सर्टिफिकेटीचो बेनिफीट जातलो. एंड सेकंडली एज मेन्शन कमिशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की जे डिसेबिलिटी आसा की तेमकां एखाद्या पोस्टल वोटिंगाची बी तेमकां दिवपाक शकता ते. सो ती सर्टिफिकेट आसतकीर आमी टॅगिंग करतले रोलाचेर. सो दीस वील हेल्प इन केस द ECI has decided to these people can do the postal voting, so they can do the postal voting also. So information ready करून दवरता in case गरज पडल्यार. And also it help also for other benefits whatever the requirement. असेसमेंट केल्यानंतर त्यांना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिले वतली. या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेटीचो फायदो असो की ह्या वर्सा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान ज्या लोकां कडेन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आसा आनी जांकां अडचण जाता पोलिंग स्टेशनार वचपा खातीर अशें हांकां पोस्टल बॅलेट फॅसिलिटी केल्ली आसा. ह्या सर्टिफिकेटीचो बाकीच्या गव्हर्मेंट फॅसिलिटीक ते वापर करूंक शकता. असो हो कॅम्प जो आसा काल अजिलोन जाला आनी आज ऑस्पिशियोन जाता. ताचो फायदो बऱ्याच लोकांक दिव्यांगांक जातलो. आनी जशें हांवें सांगलें की हे सगळे आमची वेगवेगळी जी खातीं आसा तेंचे संयुक्त विद्यमाने जाता. CO ऑफिस, डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर आनी आमचे पब्लीक हेल्थ डिपार्टमेंट. सांकवाळ पुलीस स्टेशना खातीर निवडिल्लो जागो बरोबर ना म्हूण पंचायत मंत्री आनी दाबोळचो आमदार माविन गुदिनोन स्पश्ट केला. ते भायर खंय थळाव्या सरपंच पंचाक खंय हो प्रकल्प नाका. तांचो विरोध आसतना हो प्रकल्प येवंक दिवचो ना म्हूण तो ठाम. माविन खंय आतां मुख्यमंत्री आनी DGP कडेन उलयतलो.
that place where they propose to have the new police station is unfit for a police station. By no means I am telling the DG that the police station should be shifted there. I will also speak to the Honorable Chief Minister. In fact, a police station, new police station, if at all it has to come up, it has to come up in between. Because here, Verna, you have a big police station. Zuarinagar, you have an outpost. At Dabolim also, you have an outpost. So somewhere in between, the police station has to come. There is no question of having a new police station with that much of jurisdiction when all the sarpanches are opposed. People should get what they want, na? When all the sarpanches are opposed, all panchayats are opposed, how can you force something like that over them? I don't think that's going to happen. नासनड्या काय पंचायत वांगड्यांनी परवानगी नासतना ड्रेनेज ब्लॉक आसा म्हूण उक्ती केल्ले आनी कितले दीस जाले बंदूच केल्ली ना म्हूण सरपंच बोवाळ मारता. ड्रेनेज उक्ती सोडिल्ल्यान खंय यो वच करतले नाक आपटितात. आमदार ग्लेन टिकलो म्हणटा पंचांनी करून दवरला ते सारके न्ही, ताचेर कारवाय जातली. हाडला पळय हे बेगीचे बेगी बंद करचे, कित्याक लोकांक येवपाक वचपाक त्रास जाता. व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो सुटाना हांगासर. हांगा रातचे प्रॉब्लेम जाता. रातचे फुडल्यान जर गाडी येता जाल्यार दिपकाता. मेन म्हणल्यार लोकांक दिश्टी पडनासले होणको आसा म्हणून तो. सो बेगीच्या बेगी हे हांगासर बंद करचे. हे सायडीक होणको पडले, ह्या गटर आसा कळ्ळें न्ही. एके सायडीक टायर भितून पडटा कळ्ळें न्हू. असो जर जजमेंट हे सायडीन करून गेलो जाल्यार हे सायडीन म्हणून टायर भितून पडूंक शकता. सो हांगासर कितें तरी ह्या खणला पळय ते कितें तरी करपाचें, पॅक करून उडोवपाचें. पूण हें प्लॅनिंगूच करून हें काम तुका तें करपाक जाल्लें. आमी PWDक नॅशनला ते ज्युरिडिक्शनान पळय कितें गटर आहात ते आमी ऑलरेडी घाल्यात आनी ताचो एस्टिमेट जाला. पूण हें पळय अशें फोडून दवरप आनी आमचे पंचायतीचेर एलिगेशन करप म्हणल्यार तुका हें फॉल्स हें जावन आसा. कित्याक लोकांची तुका बॉब पडल्या, कित्याक क्रॉसिंगाक तुका ते मेळना म्हणून. आनी हालींच तुका 2 जाण भुरगे पडले म्हणून आमी पंचायतीन तुका ते बॅरिकेड हाडून घाल्या. आनी ऑलरेडी ग्लेन तुका PWD स्टाफाक घेवन इंजिनियराक घेवन पळोवन गेला आनी आमी ताका हें केलां, ते रिक्वेस्ट केला सर मातशें हें जाता ते भाशेन हें काम तुका ते बेगीन ते स्टार्ट कर म्हणून. डॉक्टर विलेज पंचायत सरपंच ऑफ नॅशनला हांगासर आयज एक कलवट ओपन केल्लें आहा बाय सतीश गोवेकर वॉर्ड नंबर 2. तेणी आमकां सांगी इन्फॉर्म करिनासतना PWDक इन्फॉर्म करनासतना हो कलवट ओपन केल्लो आसा. आनी ह्या कलवटाक लागून लोकांक खूब त्रास जाता. तर लोकांच्यो गाडयो सुटाना आनी एक म्हयनो जालो जवळ जवळ आनी हांगा ऑलरेडी 2 एक्सिडंट जाल्ले आसा. तितून मागीर 2 भितर एक्सिडंट जाल्ले आसा आनी खूब त्रास जाता लोकांच्यो. साईनगर हॉर्टिकल्चराच्यो गाडयो वयता त्यो पासून वचना, तांकां बाबडे बस स्टॉपार खाली करून वयचें पडटा. पण हांव मागता ग्लेन सरा कडेन की इनिशिएटीव घेवची आनी हें मातशें बेगींतल्या बेगीन करून लोकांक सुविधा करची म्हणून. कित्याक खणला ते तो ब्लॉकेज आहा म्हणटालो. ड्रेनेज ओपन करी तेन्ना ताका ब्लॉकेज गावलो. पण खणला खरें, पण इवन हेजे सादो रोड कटींग करता जाल्यार PWDची NOC लागता. पण तेणी विदावट ते PWD म्हणटात आमकां सांगिनासतना रस्तो खणला, ते आमी कितें एक्शन घेवं. की आमचे सरपंच तृप्ती बांदोडकर म्हाका कॉल केलो, सांग सर अशें अशें जाल्लो आनी 2 कितें ते मेंबरान ते पर्टिक्युलर मेंबर तिचोलो फ्रेंच उकडून ते सगळे खडको एक बरो खड्डो पडलेलो आसा आनी त्या खातीर 2 कितें एक्सिडंट जाले थंय. ते तुरंत मागीर एक्चुअली ते ड्रेनेजान एक पायपलायन आसा उदकाची पळय ते लिकेज जाता. सो हांवें सांगलें आमच्या सरपंचाक इमिजिएटली ताका धाडलें PW डिपार्टमेंटाची. हांव उलयलो तो आमचो आसा न्हू PW आसा, ताका सांगलें तुरंत आयज घे पळय कितें पळय तें कितें तें इमिजिएटली कवर अप कर आनी तें जाग्यार घाल. पूण हांव कितें सांगूं सोदता, कोण ट्रेंच उकडटोस कोणूय जावं तो हेचो मेंबर जावं हेचो डिपार्टमेंट जावं तांच्यांनी ते सगळें मातशें कॉशन हें घालपाचें न्हू. एक्सिडंट जावंक फावना, ते एक्सिडंट जाले 2 आनी हेणें कितें ह्या मेंबरान तशेंच ओपन केलें सोडलें आनी मागीर एकामेकाक ब्लेम करपाची, आमदार ब्लेम करपाची तांची संवय जाल्ली आसा. तें बरोबर न्हू. पण तरी आसतना हांव उलयलो मिस्टर बोबे आमचो हे कडेन इमिजिएटली तो धाडटलो मनीस आयज आनी कितें पळोवन घेतलो आनी तें कितें तें रिपेर करून घेतलो परत. सरकाराची 16,000 लिटर फ्री उदक दिवपाची घोशणा गोंयकारांक बरी, पूण दर एका घरात उदक पावता काय ना तेय सरकारान पळोवचें म्हूण पेडणेच्या मिशन फॉर लोकलाचो राजन कोरगांवकर मागता. पर्रीकार सरकारान जसो पेट्रोलाचेर वॅट कमी केल्लो तशेंच सावंत सरकारान खंय 16,000च्या जाग्यार 25,000 लिटर उदक फ्री दिवचें.
सीएमान सांगलें की 16,000 लिटर उदक फ्री दिता, त्याच्या बद्दल तांकां खरेंच आभार मानता आनी बरी खबर आसा. जेन्ना फाटल्या दिसांनी वेट कमी करून पेट्रोल रेट जर आमचो पर्रीकर सरकार कमी करू शकता जाल्यार हे सुद्दां कांयच न्ही. पण 16,000चे ऐवजी आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 25,000 कित्याक करचे न्ही. म्हाका दिसता 25,000 केल्यार एक अमावंट तरी जातलो. जसं पेट्रोलाचे रेट कमी जावन करू शकतात, तर पाणी जर आमकां फ्री दिला ही सुंदर बरी गोष्ट आनी आमकां गोंयकारांक ताचो खरोच लाभ जातलो. कित्याक प्रत्येक माणूस हे सध्या पाणी वापरता आनी शक्यतो 99% लोक सध्या नळाचं पाणी वापरतात. सो हेचेर बरो पण एकच काळजी घेवंक जाय की पाणी सगळ्या घराघरांनी नळांनी येवंक जाय, हेची पण तेवढीच काळजी घेवंक जाय. टोकियो ऑलिंपिक 2020 एव्हॅल्युएटर म्हूण मानाचो आपोवणे मेळिल्लो गोंयचो बॉक्सर लॅनी दिगामाचो गोवा एमेच्युअर बॉक्सिंग संघटनेन भोवमान केलो. संवसारांतल्या 6 बॉक्सिंग टॅक्निशियनांतलो लॅनी दिगामा टोकियो ऑलिंपिका खातीर एव्हॅल्युएटर म्हूण वेंचून काडिल्लो देशांतलोच न्ही जाल्यार आशियांतलो एकमेव. धेंपो ग्रुपाचो चेअरमॅन श्रीनिवास धेंपो आनी पर्वरेच्या आमदारान ताचो भोवमान केलो. Gift that you have given me, I will contribute 50% of that to development of boxing, and I will give it to Goa Boxing Association. Another 25% to the first gold medalist of Goa in boxing. Thank you. Salute your commitment and passion. The way many of our sports infrastructure is getting, and nobody is using it. So it's extremely important to create not 10 but 50 Lenny Gamas who will carry forward his mission and his passion for the game of boxing. Just imagine how Tokyo Olympics identified Lenny to be one amongst the 6 in the world. It's not amongst the 6 in the country. So you can imagine his commitment to the sport, you can imagine his expertise in the sports. And I was asking him earlier, I said, how long have you done it? He says, for more than 50 years. And if you see, he may have aged with white hair, but I think that energy level is still the same. Because when he shook hands with me, I felt a little, I couldn't take that firm handshake. So that's the kind of commitment and passion each one needs in sports. Lenny has been going to Tokyo and has given us a very proud moment for all of us to ensure that not only he goes to Tokyo, but he is there for the whole thing, overlooking the whole boxing competitions. One of the few that India has sent. A moment of pride for all of us. And Lenny has been the backbone for boxing for decades together. 30-40 years, there's been a tremendous change in thoughts, in the process. But Lenny has been standing like a rock. As far as boxing is concerned, I came in as a president a couple of weeks, 5 or 6 years back, just with the thought that I need to support Lenny because his ideas are there, he's got a passion to bring in the youngsters, push them across and ensure that they get glory for Goa. Boxing has been one of the few verticals I think which has been getting maximum number of medals for any national games or any in national championship where Goa is concerned. But I still look forward to Shri Prabhudev sir for supporting us much better. There are things left. I wouldn't want to get it on the stage here. I think he's aware about it and I'm pretty sure he's going to ensure that after Lenny's felicitation, he starts not walking but striding the things and getting them cleared. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौकात मास्क घालात, विस्कळ भोवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनांचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.